आज सडनली आम्ही हांगा विजीट केली जाल्यार आमकां फूल वेदांताची मायन ही जी ऑपरेट जाल्लेली दिसता। तेंच्यांनी आमकां ऑन द कॅमेरा रिकॉर्ड सांगलेलें की जो पर्यंत आमचे जे प्रॉब्लम्स आहा ते सॉल्व जायना, सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत सगळी मायनिंग मुळगांव मायनिंग एक्टिविटीज बंद दवरले। पण हे 4-5 दीस आमकां आवाज येतालो म्हणून आमी कितें आयज विजीट करपाक येयल्ले हांगासर पळयल्यार सगळी मायनिंग एक्टिविटीज चालू आसा आनी हे डंपिंग केल्ले ट्रक भरून भरून 5 बॉटमाचेर व्हरता हे। यांचे हेच्या फुडें कशें आमी हेजेर विश्वास दवरपाचो जर आयज हे जर अशी फटिंगपणां करता बंद दवरता म्हणून सांगून आमकां आमचो जो पर्यंत प्रॉब्लम सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी कसलीच एक्टिविटीज मायनिंगची करचे ना म्हणून सांगलेले। पण आयज हेंच्यांनी चालू केल्ली आहा मायनिंग। हेचो सीएमानूय दखल घेवची, डेप्युटी कलेक्टरानूय दखल घेवची आनी हांव स्पेशली पोलीस स्टेशन PIक रिक्वेस्ट करता की हेंचेर तुमी दखल घेवची जेणे करून आमी जर कायदो हातीन घेतलो जाल्यार फाल्यां तुमी आमकां भितर उडयतले। पण आमी भितर पडपाक भियेना आनी बेलूय घेवचे ना म्हणून आमी पयलींच देवळान सांगलेलें आसा। पण जर हे फटिंगपणां करता जाल्यार हेंचेर तुमी कितें करतले, कायदो तुमचो कायदो कितें करता? गेल्या दोन आयतारा पयलीं आमी हांगासर येवन मायन बंद केलेली आनी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें की जो पर्यंत तुमचे इश्यूज डिमांड जे कितें आसा ते सॉर्ट आउट जावचे ना तो पर्यंत आमी हांगासर तुमच्या मुळगांवान मायन सुरू करचे ना अशें तेंच्यांनी सांगलेलें। पूण गेले 8 दीस अशें दिसून येता की हांगासर तेंच्यांनी 8 दीस जाले काम सुरू केल्लेलें आसा। तेका लागून आमचो थोडे भुरग्यांनी पळयले आनी अशें आमी सगळे जाण अशें येवन हांगासर आतां मायन बंद केलेली आहा। थोड्यो गाडयो बिडयो आहा त्यो आमी बंद केलेली आहा। तेंच्यांनी फटिंगपणां केल्लेली आसा हांगासर। आमच्या उतराक तेंच्यांनी हें करूंक ना, मान दिवंक ना। सो आमकां हे स्टेप घेवचे पडले हांगासर। तेजे खातीर तांकां मात सुद्दां हिंमत ना आमकां ह्या उतर दिवप हें करपाक सांबाळपाक। ही म्हातारी येयना तिकडे हेका येयना कळना तांकां वाडदिवस हे पळय आयज तिजो दीस आहा तेणी कितें तो निर्णय आयज दिवंक जाय आमकां मुळगांवच्या लोकांक। मायन बंद म्हणजे बंद आमी खंय वचपाचें मुळगांव सांडून ते पयलीं आमकां कळोंक जाय। फाटल्या एक आमी बंद केल्ले तेन्ना काही पोलीस येवन आमकां मध्यस्थी केल्ली आनी जो पर्यंत आमचो कांय तोडगो जावचो ना तो पर्यंत ते काम करचे ना म्हणून सांगलें। तेका लागून आयज पयलीं आमी हांगाच्यान स्पॉटा वयल्यान कंपनीच्या पिटा वयल्यानूच तांकां कंप्लेन दिल्ली आसा की मातशें हांगा येवचें म्हणून।